मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयज आमी लोयलाच्या भाग्यवंत इनासाची नोवेना सुरू करता. आनी आयचो नोवेनाचो विशय जावन आसा लातीन भाशेन आद मायोरेम दे ग्लोरियम, म्हणजे देवाचे व्हडे मोहिमे खातीर, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. होच जावन आसा जेजुईत संस्थेचो मोटो. जेजुईत संस्थेची मिसावां आनी कार्य आसा ती ह्याच उतरांचेर आदारून आमी पाळता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी भाग्यवंत इनासाची थोडी भोव जिविताचेर आमी आयकलां आसतलें. स्पेन देशांतलो तो, आनी ताची घरचीं सगळीं झुजांत वांटो घेवपाची ताची घरचीं, आनी तोय त्याच मार्गान वेता. सांत इनासूय त्याच झुजांक आदार करूंक त्याच मार्गान तो वेता आसतना एकदां तो एक फोर्ट सांबाळता आसतना, ताका झुजता आसतना फ्रांस देशा कडल्यान ताच्या उजव्या पांयांक एक कोंक लागता, कॅनन लागता, आनी ताचो पांय मोडटा. हाच्या पयलीं भाग्यवंत इनासाची जिवीत आख्खें संवसारीक. तो संवसारांत ताचेच मोहिमे पासत तो वावुरतालो. ताचेंच व्हडटेपण, ताचेंच बरेपणाक लागून तो वावुरतालो. पूण ह्या वेळार जेजू ताच्या जिवितांत भितर सरता. जेन्ना तें कोंक ताच्या पांयांक लागता, तेन्नाच ताचे भितर जेजू येवंक सरता. तो जेन्ना ताचे पांयाचो पेकोवणी जाता त्या दिसांनी ताका 2 पुस्तकां दितात. ती म्हणल्यार भाग्यवंताच्या जिविता वयर आनी जेजूच्या जिविता वयर. हींच ताका ताचें जिवीत बदलूंक लागतात. मोगाच्या भावान भयणीनो, पयलीं ताचें आख्खें जिवीत संवसारीक हाजेर आसलें, पूण आतां जेजू भितरल्यानूच ताचें जिवीत बदलूंक लागता. ताचें आख्खें नदर देवाचे नदरेन तो पळोवंक लागता. ताकाच लागून ताचें आख्खेंच मन बदलता. आतां सगळें कितें करता तो तें देवाचेच मोहिमे पासत. देवाच्याच नदरेन तो आख्खो संवसार पळोवंक लागता. देवाच्याच दोळ्यान तो आख्ख्या संवसाराक पळयता. हो अनुभव भाग्यवंत इनासाचें आख्खें जिवीत बदलता आनी आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घालता. देवाचेच व्हडटे मोहिमे खातीर जिवंक लागता. होच आयचो आमचो विशय. आमकां भाग्यवंत इनास ह्या उतरां वरवीं उगडास करता कितें की आमकां ह्या संवसारांत रुजल्यांत देवाचेच मोहिमे पासत, देवाकूच वाखाणूंक, देवाकूच दिनवासूंक, देवाचेच मान दिवंक. मोगाच्या भावांनी भयणो, जेन्ना आमी मानता की आमकां हेंच कार्य करूंक, हेंच देवाचेंच व्हडटे मोहीम पासत आमकां रुजल्यात म्हणून, तेन्नाच आमचे जिवितांतले सगळे आस आसात, गिरेस्तकायेची, जैतिवंत जावपाची, शोकतेची आनी गिन्यानाची, ह्यो ज्यो आस आसात मनशांक ह्यो आसताच. पूण ह्यो जेन्ना आमी मानतात की आमकां देवान आपणाचे मोहिमे पासत रुजल्यात, तें आमी मानतात, तेन्नाच हें आमचें बदलतलें आनी आमी आख्खे संवसाराक देवाच्याच दोळ्यांनी पळोवंक लागतले. आयच्या दिसाच्या भाग्यवंत मारिया मागदलाचेंय जिवीत अशेंच. आमी जाणा लोकाचे आवेस्वरांत जेजून ताचे वयले 7 देंवचार काडल्यात आनी ताका लागून ती देवाक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक लागली. ती जावन आसा पयलीं. आमी पवित्र पुस्तकान पळयल्यार जेजूक सोदूंक वचोंक. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जायते त्रासान पडटात, जायतीं प्रॉब्लमां येतात, तेन्ना आमी जेजूक पयलो पळयता काय मारिया मागदला भाशेन. आयज ताची जिविताचेर आमी नदर मारता आसतना आमी पळया, तिणें जेजूक पयलो सोदूंक लागली आनी ती देवाच्याच कार्याक. आनी जेन्ना म्हज्या भावान भयणीनो, जेन्ना आमी असलेच परिस्थितीन पडटा तेन्ना आमी भावार्थान तरी देवाक
सोदलो, जेजूक सोदूंक लागली, तो आमच्या हाचेर उबो जाता. तर आयच्या दिसा हे दोनूय सांतांचेर, दोनूय भाग्यवंतांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी तांचे जिवितांतलें जायतें आज्ञा आमच्या मनांत घेवया, आमच्या काळजाक लावया आनी आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पिया. आमी जावन आसात देवाच्या हातांत देवाच्या वावराचीं हातयारां, देवाच्या मोगाचीं हातयारां. देवा लागीं आमी करपा मोगुया हो ताचो पयलो अनुभव घेवंक. भाग्यवंत इनासा भाशेन आनी भाग्यवंत मारी मागदलेना भाशेन आमी देवाक अणभवूंक, पयले स्वातेर जेजूक अणभवूंक हो करपा मागुया आनी आमी वावरुया. ह्या अणभवानूच आमचें जिवीत बदलतलें आनी देवाच्या नदरेन आमी आख्खें संवसार पळोवंक लागतले. जेजूकूच आमच्या जिविताचो मालक म्हणून आमी करुया. तोच जावन आसा आमच्या जिविताचें मालक आनी आमचें काळीज ताच्याच हातांत आमी भेटोवया. ताकाच आमी आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी आमच्या काळजां ताच्या येण्याक उक्तीं करुया.